गोंय कर्मचारी निवड आयोगान 219 पदां खातीर काडिल्ल्या नोकर भरती खातीर अर्ज करपाची निमाणी तारीख 9 जानेवारी मेरेन वाडयल्या। हे विशींची जायरात 5 डिसेंबराक उजवाडाक आयिल्ली। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। राज्य कर्मचारी निवड आयोगान 219 पदां मदल्या 30 तलाठी, 46 लॅब सहाय्यक, 26 पंचायत सचिव, 17 लॅब तंत्रज्ञ, 12 खाते लिपीक, 12 वरिष्ठ लिपीक, 27 तपासक आणि हेर पदां खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्ले। मात ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख जी पयली 31 डिसेंबर 2025 मेरेन आसली ती आता 9 जानेवारी 2026 मेरेन फुडल्या 9 दिसां खातीर वाडयल्या। ही सगळी पदां गट क कर्मचाऱ्या खातीर आसात। हातूंत सर्चर, नुस्तेमारी, सहाय्यक अधीक्षक, वजन आणि माप निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक आणि विश्लेषण सहाय्यक ह्या दरेक पदाचेर एक पद भरतले। लॅब तंत्रज्ञ, लॅब सहाय्यक, सहाय्यक आर्कायव्हिस्ट श्रेणी 2, कनिष्ठ संशोधक सहाय्यक हांच्या दरेकी 2 जाग्यांचेर भरती जातली। कनिष्ठ भूगर्भशास्त्रज्ञाच्या 7, माहिती सहाय्यकाच्या 6, निरीक्षकाच्या 5, स्टोर कीपरच्या 4 जाग्यांचेर भरती जातली। वट्ट पदांमदली नेमाप्रमाण कांय पदां राखून दवरतले। ह्या पदां खातीर परीक्षेची तारीख बेगीनूच वेबसायटीचेर जाहीर जातली। सगळे अर्ज फक्त ऑनलायन घेतले देखून हेर खंयचेच पद्दतीन अर्ज करपाक मेळचे ना। इत्सुकांनी फक्त आयोगाचे वेबसायटी वयल्यान ऑनलायन अर्ज करूं येतात। अर्ज करचे पयलीं सगळ्यो सुचोवण्यो वाचून घेवच्यो। अपात्र उमेदवारांनी अर्ज करचो न्हय अशें आयोगान कळयलां। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, एक्स आणि इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।